सेगीत 7 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून मये सयत बोड्डे आनी हेर वाठारांतली पिकून तयार जाल्ली शेतां उदकापोंदाक गेल्यात. कापणी करपाक मशीन लेगीत शेतांनी व्हरप कठीण जाल्लें आसा. अंदू 4 गोटे मेळप लेगीत कुस्तार जातले. आमची मेहनत फुकट वयतली अशी खंत शेतकारांनी ह्या वेळार उक्तायली. भात पीक आडवें जाला. बोड्डे वाठारांत तर शेतांनी उदक भरला. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकरणात लक्ष दिवन लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केला. हो जो पावस पडलो आता दिवाळे कडेन हो पावस उपयोग नासलो, भरपूरच पडलो पावस. आमी आडवळो पावस म्हणटा तसो अवकाळी कसो पावस पडला आनी सगळ्या शेतकाऱ्यांक त्रास केल्या. लुकसाण म्हणजे भरपूर लुकसाण जालें. आता शेतांची स्थिती कशी आसा? आता शेतान वचपाचीच परिस्थिती ना. पयल्यान पयलीं म्हणजे पाणी भरला, त्या भाताक पडल्या तेच्या वयल्यान पाणी आसा आनी ती मशिनाकूय मेळची ना आनी लेबर मनाय कोणाकूच ती मेळची ना अशी परिस्थिती आहा. म्हणजे अंदू भात पीक उदकान गेल्ल्यात जमा आसा. हय हय, कंप्लीट लुकसाण जाल्ली आसा शेतकऱ्यांक. ही सरकारान हेची मातशी नोंद घेवची. म्हणजे अंदू 4 गोटे मेळपाचे आसा ना ना आता. ना ना पिकलेले बरे अंदू. पिकलेले भात बरें जाल्ले न्हू, पूण ह्या पावसान वाडले. म्हणजे सामकें लुवणेच्या वेळारूच घात मारलो. सारके आतां लुवपाचो टायम जाल्लो म्हणजे आता मशीन सुद्दां घालपाक मेळपाचें ना. ना. आतां काही आमच्या बड्ड्या भागात दोपारभर पाणी आतां शेतां ना, तेच्या पोंदा भात आहा. पावस पडल्या कारणान सगळीं शेतां पडलेलीं आसा. शेतां पडल्या आनी आतां तेका सबंद कोंब येवपाची परिस्थिती आसा. आमी आतां गव्हर्मेंटा कडेन मिशीन मागपाक गेले 8 दीस जाले, एग्रीकल्चरान गेले. ते एग्रीकल्चरान सांगलें आमकां मिशीन आमच्या आमदारा कडेन आसा म्हणून. आमी आमदाराक मेळ्ळे, आमदाराचें मिशीन सारकें ना. तेन्ना आमी पुन्हा तशें गव्हर्मेंटाक हें केलें की आमकां मशीन दिवचें म्हणून. आनी आमी तेजे कडेन रिक्वेस्ट केली की हें मिशीन आमकां कालच्या हेका येयल्लें त्या कांय हें मोडलां, तेन्ना गव्हर्मेंटान कितें तरी आमकां हेल्प करचो आनी मिशीन हाडून दिवची म्हणून. म्हणून आमकां आतां ती मिशिनां सुद्दां येयली जर नाल्यार हो पावस पडटा पळय त्या पावसाच्या हेका लागून कांयच करूंक मेळना. तेन्ना सगळे शेतां उदकान लागलेलें आसा. आमकां एक लोतीक 20 कांडी भात जाता, पूण ते लोतीक आतां जर आमकां भात काडूंक वयची जाल्यार 10 कांडी 5 कांडी सुद्दां भात मेळचें ना. कित्याक तर ते सबंद जमनीक लागलेलें आसा. ते मशिनान वयर येवचें ना. वयर येयलें जाल्यार ते सगळें भात पिड्ड्यार जातलें. आमी सोसायटी घालून गेले जर गव्हर्मेंटाक हेका सोसायटी जाल्यार गव्हर्मेंट घेवचें ना. कित्याक ते सगळें कुसलें आहा भात. आमी पळयला 4 दीस सदींच हो पावस पडलो. पावस पडून सारके पावसान धुवन सगळो हे पाणी जाल्लेलें आहा आनी सारकी शेतां सारकी बसलेलीं आहा. तेन्ना हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की आमकां हेचेर कितें तरी आमकां हेल्प करचें. कित्याक लागून तर आमी इतके पयशे घातलेले आहा आनी हे तांदूळ आहा ते आमचे गांवठी कशे तांदूळ. तेन्ना सगळ्यांक आमी हेच जेवपी मनीस आनी म्हणून आमी आनी एकदां आमी हेका मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की हेचो आमकां शेतकऱ्यांक सगळ्यांक हेल्प करचें. हीच म्हाजी प्रतिक्रिया. पण म्हाका एक सांग, अजून मशीन येवंक ना. अजून मशीन येवंक ना. आनी आतां मशीन येयल्यार कापपाक मेळटलें? कांयच फायदो ना. आतां कितें आहा, सगळीं शेतां कशी बसलेली ती गव्हर्मेंटाचे मनीस येयल्ले पळोवन गेल्लेले आहा, तांकां खबर. आनी आतां हो परत पावस पडलो, परत नासुडी जाल्लेली आहा. म्हणजे सगळे उदका पोंदा गेला. हय, उदका पोंदा गेला. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत.